आम्ही बार महाजनांविषयी प्रवचन देत असं पुरा एकक स्पीकर्स कथाकार भक्त तंतंगेले एकक बार महाजनांविषयी त्यांनी सिलेक्ट केलेलं असं आणि आमका त्याच्या विषयी सांगून दिलेलं असं आम्ही सानू प्रयत्न केलेला असं बार महाजनांविषयी ऐकूचे काही आणि आमका तंतून मस्त पाठ मिळालं असं त्या पाठ आमका आमगेले दैनंदिन जीवनांतू कशी मुखार सुनोर कामळालय आम्ही प्रयत्न करू पडोका आमगेलोटू आजी दोग जण आसाची दोन्ही एक श्री सुधीर कामती तंगेल धर्मपत्नी अश्विनी सुधीर कामत त्यांनी मुलकी तुकुंज अंजल असा तंगेल भजन असतं फर्स्ट तजनंतर हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी रवींद्र मल्यम अम्माला प्रवचन असता श्रीमती अश्विनी कामत त्यांनी सूर कोर्च फोड्या सानू एक प्रार्थना सूर कोरिया मागीर तिका हँड ओव्हर करता असं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol, Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gora Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय. सगळ्यांके आजच्या कार्यक्रमांत स्वागत करता आसाची. आजी आम्ही सुरवे संगील बगे 12 महाजनाल विषय कंप्लीट करू वता आसाची. आज आमगेल्या पूर्तीकरण जाता आसा 12 महाजनाल विषय श्रीमद भागवत मातकुनु. तनी श्रीमद भागवत मांतु सुरवेरी आमगेला सेशन काढलेला आसा हर ग्रेस जननी माताजीना. त्यांनी आमको फर्स्ट 4 कुमाराल विषय सांगून दिलेला आसा. ताजी नंतर नेक्स्ट सेशन हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभुजीन सांगिल्लें आसा. त्यांनी आमका कोणाला बली महाराजाल विषय सांगून दिलेला आसा. ताजी नंतर माधव शरण प्रभुना प्रल्हाद महाराजाल विषय सांगिल्लें आसा. ताजे नंतर ब्रह्माल विषय म्हाका अवसर मेळ्ळेलो आसा काडचे खातीर. शिवाल बगेंतू हिज ग्रेस प्रेम किशोर प्रभुजीन काडलेलो आसा. नारदाल बगेंतू हिज ग्रेस विप्रसुधा महाप्रभुजीन काडलेलो आसा. जनक महाराजाल विषय हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभून काडलेलो आसा. त्यानंतर ताजे नंतर हिज ग्रेस सुनील माधव प्रभुना लॉर्ड कपिलाल विषय काडलेलो आसा. मागीर आमगेले प्रियजन आशिल्ले डॉक्टर विश्व प्रभुजीना हिज ग्रेस विश्व प्रभुजीना भीष्मदेवाल विषय काडलेलो आसा. आणि हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुना आमका मनूल विषय काडलेलो आसा. तशी फुडली वारो आमका हिज ग्रेस श्रीधाम सखा प्रभुना सुखदेव गोस्वामी विषय सांगून दिलेलो आसा. तशी 11 महाजनाल विषय आम्ही कंप्लीट केलेलो आसा. आज लास्ट जावन आशिल्ले यमराजाल विषय हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आमगेल मेंटर भागवत पुराणाक केन्नाय आशीर्वाद कोरून आशिल्ले त्यांनी आमकां दिवचे वता आसा. ताजे फुडें आमकां हांव स्वागत करता आसा श्रीमती अश्विनी कामता तांकां. त्यांनी
श्री सुधीर कामत तंगेल धर्मपत्नी तन्नी मूलकिंतस्य। ओवर टू यू भजनक श्रीमती अश्विनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐकता असं क्लियर असेल। अच्युताष्टकम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभार्चितायात्मने कंसवेद्वंसिने वंशिने ते नमः। कंसवेद्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाचिता श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवा दोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो मानवैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवा पातु माम्। अगस्त्य सम्पूजितो राघवा पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिः कंसरध्वंसिका बालकः पूतना कोपकः सूरजा केलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृढं बोधवत् रोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितो रस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भाजमानाननं रत्नमौलिन्नसत्कुण्डलं गण्डयोः आरकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युताष्टकं यः पठेत् इष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं वेद्य विश्वम्भरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं
तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। श्री आदिशंकराचार्य रचित अच्युताष्टकं संपूर्णम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. भारी लायकोन सांगील असं अच्युताष्टकम. हरी हरी बोल. तुमगेला बामोणतानी काय असं सुधीर कामतानी असंच की थई तनी देवस्थान चमकल्यांती. वय वा. हरी बोल. आज भाई अंगेला घरा होकला सुधीर काम श्री सुधीर कामतानी श्रीमती अश्विनी कामतानी तनी मुलकींतू नवे घर अंतू आज आता देवाला स्तुती केलेला असा. ತಂಗೆಲ್ ಕತಿರ್ ಸಕ್ಕಡ ಆಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करता असाची नवे घरकडे तनी लायक नमुनेरी याजेव म्हणू आमगेलो तो इस्क्रेस राधाकुंड प्रभुजी असा तंगेल अनुग्रह आस तुमका श्री रवींद्र मल्ल्या मामू तनी आयच्या सेशनांतू बार महाजनाल विषय सांगता असाची अश्विनी कामतंतू भारी धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आज ही आमगे लोटा सची हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी श्री रवींद्र मल्ल्या मामू तांनी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी तांगेले गोवर्धन इको विलेज अंतू डायरेक्टर ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग तांकां नवे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेले आसा. हॉस्पिटॅलिटीचे चार्ज ऋषिकेश अंतू एक गोवर्धन इकोलॉजीवरीच एक सेशन सुरू करू वताची जागो. त्यानंतर मस्त बरसा इस्कॉन चौपाटी इंतू मस्त कॅपॅसिटी इंतू वेरियस पोस्ट अंतू त्यांनी आशिल्लेच आसा मुंबई इंतू. त्यानंतर पूरा कार्तिक यात्रा कार्तिक महिन्यांतू सक्कड वर आसा मस्त भक्त ओट मेळणू हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज मस्त जागे वर्ता आसताची धाम अंतू तांतू ताजी टोटल कोऑर्डिनेशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां आशिल्ले 20 वर्सां वयरी. तेंची ऑर्गनायझिंग सायड अंतू तांगेले तुकून मस्त आमकां शिकवू आसा आनी आमकां मस्त अनुग्रह मेळ्ळेलो आसा. 1997 फुडें तांणी सौदी अरेबियान काम करून आशिल्ल्याची एक पेट्रोकेमिकल कंपनींतू आनी ताजे नंतर तांणी कृष्ण भावनामृतांतू येवन जॉइन जाल्लेलो आसा. त्या कृष्ण भावनामृत आमी सगळ्यांक वांटचे तांगेले तुकून अनुग्रह मेळचे तसले आमी प्रार्थना केल्लेलो आसा. तेंचे आमी भागवत कोंकणी हिंदू कसो बेनिफिट आसा म्हळ्यार तांगेले मस्त अनुग्रह आमकां मेळ्ळेलो आसा आनी मुखारसून मेळूंकय आसा. तेंचे तांकां आज स्वागत करता आसा आमगेल्या सेशनांतू बार महाजना बगेंतू कडेची महाजना आनी कोण त्या महाजना विशय सांगिले तांगेल बगेंत आमकां सांगून दिवचेक सांगता म्हणून हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीक मागून घेता आसा. ओवर टू यू राधाकुंड प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आवाज येता आसा? येस प्रभुजी क्लियर आसा. ओके थँक यू. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. सगळ्याला आशीर्वाद देवाला गुरुला आशीर्वाद घेऊन आयचा विषय जे बार महाजन आसा ती तांगेले तो लास्ट म्हळ्यार अखेरचो जावन आशिल्लो यमराज हांगेल विशयान तू थोडे उलोवच्याक आमकां सांगला ते आमी आज उलयता ती. ताजे श्लोक जे श्रीमद भागवतान तू संचस्कंद 3 अध्यायांतू श्लोक 20 आणि 21 तो आमी आज वाचिता ती. ताजे इंग्लिश ट्रान्सलेशन वाचिता ती आनी ताजे मागीर आमचे केल्यान ते ट्रान्सलेशन केलेले आमी वाचिता ती. स्वयंभूर नारद शंभो कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं बतः वय्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतम् अश्नुते. लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान नारद,
Lord Shiva, the four Kumaras, Lord Kapila, the son of Devahuti, Swayambhuva Manu, Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, grandfather Bhishma, Bali Maharaj, Shukadev Goswami, and I myself know the religious principle. My dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavad Dharma, or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated, and thus he returns home back to Godhead. आता आमची गेला ना ब्रह्मदेव, भगवान नारद, ईश्वर शिवा, चार कुमार, कपिल मुनी, देवहूतील पुत्र, स्वयंभुव मनु, प्रल्हाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बली महाराज, शुकदेव गोस्वामी आणि हांव स्वतः म्हळ्यार यमराज आमकां सगळ्यांकय सत्य धर्माचे तत्व गोतस. मेगेले प्रिय सेवकानो, हे आध्यात्मिक धर्माचे तत्व जे भागवत धर्म म्हणून म्हणतात ती, अथवा सर्वोच्च भगवानाक शरणागती आणि तगेल वैर मोग करचे, या भौतिक गुणान शुद्ध अस. या अत्यंत गोपनीय अस आणि सामान्य भौतिक मनशाक समजून घेवच्याक कठीण अस. पण जर तगेल्या सौभाग्यानी तक कळल्यारी तो तगेल्या मुक्त जात, तत्काल मुक्त जाता आणि तो घरकडे म्हळ्यार देवाल घरकडे वापस वता. महाजन म्हळ्यार विष्णूले महान भक्त आणि भागवत धर्म गोत आशिल्ले म्हणून म्हणता ती महाजनो येन गता सपंतः, म्हळ्यार आमका या महाजनान दाखिलेल्या मार्गारी चोलका म्हणून. सगळ्यांकय भक्त गणांक आजी आम्ही ह्या 12 महाजनाचे श्रेणीचे अखेरच्या क्लासाक स्वागत करतात. महाजन म्हळ्यार आम्ही सांगले म्हणके भगवान कृष्ण अथवा विष्णूले महान भक्त आणि भागवत धर्म गोत आशिल्ले. या महाजन कृष्ण भावाना अमृत स्तंभ जावन असतात आणि आमका सगळ्यांकय नित्य कशी चोलका म्हणून मदत करतात. आज आम्ही महत्वाचे व्यक्तिमत्व म्हळ्यार यमराज, मृत्यूचे देवता वैरी उलयतले. एक वेळा एक वकील आशिल्लो, तो तागेले कामांत मस्त बिजी आशिल्लो आणि तागेले टाइम आयलो म्हळ्यार तागेले हे शरीर सोडचें म्हूण जाल्लें. आनी येद्रा पळयला रे ताणें यमराजाक पळयल खंय. यमराजाक त्या लॉयर म्हळ्यार वकिलान निमगिलें, अरे तू कशें आयलो आतां? यमराज म्हणटा ताका की हांव तुका घेवन वचा आयला म्हणून. वकील म्हणटा तू म्हाका कसले नोटीस कसले दी न्ही मू. तरी यमराज म्हणटा ना बा आमी नोटीस दिला तुका पेटयला, म्हाका कसले मेळ्ळी मू नोटीस आनी कसले. वकील म्हणटा आमी एक प्रोफेशनल जावन आशिल्ले, प्रोफेशनल म्हूण आसता ती, आमी केन्नाय काम करतना एक नोटीस आनी पेटून आनी तशी काम करचें आमगेलें आसा. तरी यमराज म्हणटा ना बा आमी मस्त तुका नोटीस पेटयला ती. म्हणटा केन्ना पेटयला मस्त दिसा. यमराज म्हणटा हांव सांगता तुका केन्ना केन्ना नोटीस पेटयल्या म्हणून. तुका उडगास आसा की ना म्हणून गोतना, हांव तुका वापस उडगास करून दिता. हांव फर्स्ट नोटीस तुका तुगेले मात्ता वयली केस पिकलो, कळ्ळें? आनी तो तुगेले काळ केसू धवें जालो. हें हांव तुका फर्स्ट नोटीस पेटयलें. पण तूं चातुर्यान तें हेर डाय करून वापस काळ केलें, म्हळ्यार तुवें त्या नोटीसाक दुर्लक्ष केलें. मागीर तुका उडगास आसा की ना गी, तुगेले दांत पुरा पडचे सुरू जाल्ले. पण तूं त्या डेंटिस्टाला वचून
पुरा त्या दान तरी बसोन आनी करून लायक करून केलें पुरा हें हांवें केलें सेकंड नोटीस आशिल्लें म्हूण मागीर तिन्नी नोटीस म्हळ्यार तुगेले दोळे अगूर अगूर दिसता तुका उण जाल्लें तूं कसां केल्लें तूं वचून डॉक्टराला वचून ऑप्थॉमॉलॉजिस्टाला वचून एक कन्नडक आयलें कन्नडक करून तुका लायक तंद करून एक भांगरा कन्नडक आनी घाल तूं एकदम यंग दिसता सुरू जालो पण आनी मागीर मुखार तूं लेजर ट्रिटमेंट केलें हें हांवें केलें थर्ड नोटीस म्हणून चारय नोटीस म्हळ्यार तुगेले माथ्या वयर केस आशिल्लो तो फोरो तूं बोळ जाल्लो कळ्ळें जाल्यार तूं स्पेशल ट्रिटमेंट करून ताका माथ्याक केस कशी येवची तशी म्हणून केलें हें हांवें केलें चारय नोटीस म्हणून हांव तुका मस्त व्हड नोटीस पेटयलां जाल्यार तूं ताका पुरा दुर्लक्ष केलें म्हणून आतां तुका टायम आयला वचा म्हणून त्या वकिलाक तो यमलोका व्हरता तशी म्हणून म्हणलां की एज शुअर एज डेथ म्हळ्यार एज शुअर एज यमराज म्हळ्यार तो ताका काम आयलो तो वापस काम करना दिलें वचना म्हणून म्हणटा ती एज शुअर एज डेथ म्हणून म्हळ्यार कसं आमी एक कसं काम करचें न्ही आसल्यार आमी कितले ताका शुअर आसा ती त्या काम करच्याक म्हणटा एज शुअर एज म्हळ्यार डेथ म्हळ्यार मृत्यू कोणाकय अवॉयड करच्या साथ दिना तशींची आमी पुरा इतल्या ऐक्य महाजना विशयी आमी पुरा जाणान आयकला आज आमी यमराजा विशयांतू आयकून तागेले मस्त पुरा वेगवेगळे तो कोण खंय आसा खंय राबता कशें राबता तागेली फॅमिली कोण तो कसं करता ह्या विशयी आमी थोडे अगुर अगुर पळोवया आमी इतले पुरा महाजना विशय आयकले जाल्यार बाकीच्या महाजनालो आमी संघ घेतला की ना म्हणून गोतना आमकां जाल्यार आमी ह्या भौतीक जगतात आशिल्ली निमित्ती आमकां शुअर आसा की आमी यमराजालो संघ घेवन आसचा पुरो म्हणून कितें म्हळ्यार ह्या भौतीक जगांत आमी आसा ती ताचो अर्थ आमी यमराजालो दर्शन घेवन आसुका आनी आश्चर्यजनक म्हळ्यार यमराजू विष्णूलो शुद्ध भक्त कल्पना करया ती आमकां तागेलो संघ घेवका म्हळ्यार कशी भंय करता म्हणून जाल्यार यमराजाल दोन व्यक्तिमत्व आसा एक तो भयानक जावन आसा आनी दुसरें तो प्रेमळ आसा ह्या जगांत तागेलें काम म्हळ्यार ह्या जगांत भय निर्माण करच्याक पण भक्तांक ताणें तागेलें संघ दिवचें आनी भक्ताल ताणें संघ घेवचें ह्या तागेलें भक्त रूप भक्ताचें रूप तो तागेलें आश्चर्यजनक व्यक्तिमत्व तो एक भक्त जावन आसा आनी एक महान प्रशासक जावन आसा आमी आयकतात की आमी मस्त देवता गण आसता ती तांतूय वेगळे वेगळे श्रेणीचे देवता गण आसतात जशी ईश्वरू ब्रह्मा ह्या पुरा शुद्ध भक्त आनी तांतूय आनी वेगळे वेगळे देवता गण आसा ती इंद्र चंद्र वायू ह्या पुरा पण तांणी एक प्युअर भक्त म्हणून सांगच्या जायना कळ्ळें तांणी पुरा मोड ऑफ गुडनेस म्हळ्यार स्वत्त गुणार आसा ती पण यमराज ताणें तो भक्त जावन आसा आनी तागेलें एक मॅनेजरल पोजिशन आसा आनी ह्या दोन्ही वटू त्या कृष्ण भावनामृत फॉलो करच्याक चिके डिफिकल्ट आसता आमी पळयता ती आमगे डे टू डे लायफांतूय आमकां दोन्ही वस्तू कृष्ण भावनामृत फॉलो करचे आनी आमी कसं दुसरो जॉब आनी कोण आशिल्ले ते दोन्ही वटू करचे कितले डिफिकल्ट आसा म्हणून तशी ती यमराजाकय ह्या दोन्ही जॉब करचे थोडे डिफिकल्ट आसा जाल्यार तो ह्या पुरांतू आसूनय कळ्ळें तो पुरा काम तागेलें लायक करून करता आसता यमराजाक गॉड ऑफ डेथ म्हळा गॉड ऑफ डेथ म्हळ्यार मृत्यू देवता तो धर्माचोय देवता आनी तो न्यायाचोय देवता आसा ताका धर्मराज म्हणून आपयता ती यमराज म्हणून आपयता ती
तागेले हे दोन स्वरूप यमराज आणि धर्मराज. धर्मराज म्हळ्यार तो धर्माक रक्ष करतलो आणि यमराज म्हळ्यार न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हण. न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हण. ऐकपट तू आता कोणी बरयलें की ऐकपणा म्हणून. येस प्रभुजी आता ऐका. ओके ठीक आहे. अशी कसं नासल्यार मेसेज हें करया ती. ओके तरी आम्ही पळयलें की यमराज आणि धर्मराज. धर्मराज म्हळ्यार दोन स्वरूप आसा ती यमराजाले. धर्मराज म्हळ्यार तो धर्म आणि धर्माचो रक्षक म्हणून आणि यमराज म्हळ्यार तो न्याय आणि मृत्यू दितलो म्हणून. युधिष्ठिर महाराज आसा तो धर्मराज स्वरूपाचो विस्तार तागेलो यमराजालो आणि विदुर तागेलो यमराज स्वरूप तागेला अशी तागे विस्तार. तो तागेल्या यमराजाला हातांतू एक दंड आसा, एक पाश आसा आणि एक गदा आसा. ते दंड म्हळ्यार तो न्याय आणि शासन करच्याक आणि पाश तो बद्ध जिवाले सूक्ष्म शरीराक बांधून व्हरच्याक तागेल्या मृत्यू समयाक बांधून व्हरच्याक तागेल्याक पाश आसा आणि तागेल्याक एक गदाय आसा. तागेल्या आन म्हळ्यार सूर्यदेव आणि तागेले आंब म्हळ्यार संध्या म्हणून म्हणटा ती. तिका संध्याक केन्नाय संज्ञा म्हणून म्हणटात. तागेले भाव आणि भावंड म्हळ्यार यमी. यमी म्हळ्यार यमुना नदी, यमुना तिका यमी म्हणून म्हणटा ती. अश्विनस आसा ती, श्रद्धादेव म्हणून आसा, रेवंत आसा, शनी आसा, तप्ती आसा आणि भद्रा ह्या तागेले भाव आणि भावंड आसा. तागेले दोन बायल आसतात हांगा आत्ता आणि बाकीचे आमी डिटेल सांग वतना आनी चड कसं आसा म्हणून आमी पळोवया ती. एक बायलेल नांव धुमोर्णा म्हणून आणि दुसरी नांव उर्मिला किंवा श्यामलाय म्हणून म्हणटा ती. ताका चेडूवाल नांव कटील, शोभावती, सुनीता आणि यमकुमार म्हणून आसा. युधिष्ठिर तागेलो आध्यात्मिक चल म्हणून सांगता ती. तशीच तागेले यमराजाक आनी एक सेव आसा म्हळ्यार ताका लोकपालय म्हणटा ती. गार्डियन्स ऑफ द डायरेक्शन्स म्हळ्यार तो दक्षिण दिशाचो मुख्य राखणदार म्हणून. आमकां त्या यक्ष प्रश्नाचो महाभारताचो पत्तो आसता पुरो. यम एक यक्ष म्हणून येता, एक बगळा रूप घेवन येता आणि युधिष्ठिराक आणि तो बाकी पांडवांक प्रश्न विचारता पण बाकीच्यांक ताचे जवाब गोत्तुना म्हणून तांणी मूर्छित पडतात. तांणी उद्दा घेतात ती आणि मूर्छित पडतात. मागीर लास्ट युधिष्ठिर महाराज येता आणि ताका मागीर यम यक्ष रुपान बगळ्या रुपार आयिल्ल्या ताका प्रश्न निमगिता. तो यम त्या युधिष्ठिर महाराजाक तागेली परीक्षा प्रामाणिक आसा की ना म्हणून तागेली परीक्षा घेता. तरी एक पुराण एक 4 हांव प्रश्न घेतल्या ती की कसा ना म्हळ्यार खंयच्या टायपाचे प्रश्न हो म्हणून एक 4 हांव ताका उदाहरणाक घेतल्या ती आणि युधिष्ठिर महाराज ताका कशी उत्तर दिता म्हणून. सुरे प्रश्न अदृश्य शत्रू कोण म्हणून एक प्रश्न. दोन्ही प्रश्न असाध्य रोग खंयचो. तिन्ही प्रश्न सुसंस्कृत कोण आणि 4री प्रश्न अदम म्हळ्यार कोण म्हणून. तरी युधिष्ठिर महाराज ताका जवाब दिता क्रोध म्हळ्यार अदृश्य शत्रू म्हणून आणि दोन्ही प्रश्नाक लोभ म्हळ्यार असाध्य रोग म्हणून. आमकां लोभ असल्यार कितले आमकां असल्यार पावना. ताका एक इंग्लिशान एक there is enough for everybody for their need but not enough for each person greed म्हणून म्हणा. तिन्ही प्रश्न उत्तर जो कोणी सर्व जीवांक गेले उद्धार करचे विचार करता ती तो मनुष्य सुसंस्कृत म्हणून म्हणा. आणि 4री प्रश्न उत्तर ज्या मनशाक बिलकुल दय ना
ताका अधम म्हणून म्हणतात. हें आयकून युधिष्ठिर महाराज हें उत्तर आयकून यम एकदम खुश जाता आणि तो तेगेल्या स्वताच्या रुपार येवन युधिष्ठिर महाराजाक आशीर्वाद दिता आणि बाकीच्या पांडवांकय तो वापस तांकां जीव दिता. तशीच भगवद्गीतांतू कृष्ण 10 अध्यायांतू श्लोक नंबर 29 तांतू म्हणटा अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम. म्हळ्यार तांतू यमाल विषय म्हळ्यार हांव स्वता यम म्हळ्यार देवता मृत्यू देवता म्हण. तशीच आमी धांचे श्रीमद भागवतांच्या 10 स्कंदांतू आमी आयकता ती सांदीपनी तांगेले कृष्ण आणि बलराम आले तांणी सांदीपनी मुनीला आश्रमांतू तांणी ट्रेनिंग घेता असता ती तांगेले शिक्षण जाल्ले मागीर तांकां सांदीपनी म्हणटा गुरू दक्षिणा दिवकात. तरी कृष्ण आणि बलराम म्हणटा ती की तुम्ही माग्या ती कसान त्या तुमकां गुरू दक्षिणा जावका म्हणून सांदीपणी म्हण तागेल्या बायलेला मुगिता कसन जावका आमकां. तर तांगेलो एक पूत आसता जो एक यंग प्रायरी तो मृत्यू पावता. तरी कृष्ण आणि बलरामा लागीं सांदीपणी म्हणटा आमकां तो चेल्ल्याक तुमी वापस हाडल्यार आमकां त्या गुरू दक्षिणा म्हणून आमी स्वीकार करतली ती म्हणून कृष्ण आणि बलराम थंय यमराज आले अबोड म्हळ्यार धर्मराज आले थंय राबता तो ताका संयमणी म्हणून म्हणटात. थंय त्या वाटेर वताना तांकां पांचजन्य हो एक राक्षस मेळटा आणि त्या राक्षसाक मारून तो एक शंख ह्या रुपार असता. तर ताका मारून तो शंख घेवन कृष्ण आणि बलराम मुखारी संयमणी हांगा यमराज आले जे मुख्य स्थान आसा थंय वता ती. थंय आयले मागीर बलराम त्या शंख जोरान वाजयता. ते जोरान वाजयतरी त्या यमराज पुरा बद्ध जिवां दवरलेलो आसता थंय पुरा एक चांग वायब्रेशन येता आणि मागीर यमराज येवन ह्या दोन्ही देवांक कृष्ण आणि बलरामांक लाय करून तांगेली पूजा आनी करून आणि जो कृष्ण भगवान पुरा हृदयांत आसा तांकां म्हणटा यमराजू की हांव तुमगेले खातीर कसन करता म्हूण. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ताका म्हगेले गुरुदेव जे सांदीपनी म्हणून आसा तागेले पूत कसांकी जावन ताका वग्गी मृत्यू पावलो तरी ताका आमी वापस व्हरचे आयल्यान ती म्हूण. यमराज म्हणटा जायत आनी त्या गुरुल्या पुताक वापस तांणी हाडतात. तो हाडता आनी हांगेल्या कृष्ण आनी बलरामाल्या हातांत दिवन सोडता ती. आनी तशी कृष्ण आनी बलराम त्या पुताक सांदीपनी मुनील्या पुताक घेवन हांगा वापस आश्रमांत येता ती आनी सांदीपनी मुनील्या हातांत दिता ती. आनी सांदीपनी मुनी मागीर कृष्ण आनी बलराम हांकां दोंगांकय लायक आशीर्वाद दितात. तशीच एक पुराणांत सांगलां की एक ब्राह्मण तो विदग्ध पंडित आशिल्लो. तो वेदांत एकदम प्रख्यात आशिल्लो जाल्यार तो मस्तू लोभी आशिल्लो. एक वेळा ताणें आनी तागे लोट आशिल्ले ब्राह्मणान एक वेळा भूताक दिल्लो प्रसाद भूत गणांक भूत प्रेतांक हांकां एक दिल्लो आमी प्रसाद म्हणा जाल्यार कसाने फूड स्टफ कसले म्हणयात आमी तशी तें तांणी खाता ती. आनी तांणी मरण पावतरी यमराज जाल्या कोर्टांत वता ती.
तर यमराजू धर्मराजा म्हणटा ती त्या या पुरा ब्राह्मणा सांगता ती की तुम्ही आता भूत जाऊन असत भूत जाऊन तुमगेल्या नेक्स्ट बर्थ जाता म्हणून. भूत म्हळ्यार कसं ना तांका या शरीर भौतिक शरीर ना केवळ सूक्ष्म शरीर असता आणि या सूक्ष्म शरीर रपचे मस्तू कठीण असत. एक आमका या भौतिक देह म्हणल्यार आमकां थोड्यापुणेची के रिलीफ मेळटा पण केवळ सूक्ष्म शरीर आसल्यार आमकां तिका कष्ट असता. म्हणून जी त्या भूतगण आसा ती त्या कोणाले अंगांतू येता म्हणटा पळय तेंची म्हळ्यार तांणी कोणाले तांणी तांगेले चड कसं न्ही आध्यात्मिक विशय करना ती आणि तांगेले अंगांतू त्या मागीर भूत भितर येता तांगे त्या अंगांतू. तो पंडित ब्राह्मण असता तो यमराजा निमगिता आमगेलो फॉल्ट कसा नाही म्हणून आम्ही कसान चूक केल्या या आमगेले या ब्राह्मण आशिल्ले तेन्ना म्हणून. यमराज म्हणटा तुम्ही तुमगेले स्वधर्म समापालन कर न्ही म्हणून. तुम्ही ब्राह्मण असून इतल्या लोभी आशिल्ले ती तुम्ही ज्या भूताक दिल्लेले अन्न आसा त्या तुम्ही खाल्ले म्हणून. एक ब्राह्मण तशी करच्या नच म्हणून. या वैदिक धर्म पालन करचे तुम्ही त्या उल्लंघन केला म्हणून अशी म्हणता. मागीर ब्राह्मण ते एकदम हंबल म्हळ्यार तांणी दंडवत करतात यमराजाक आणि म्हणटा ती की आमकां ह्या भूत बर्थ आसा त्या तांतूंत देखून कशी आमकां तुमी भायर पडचे जाता आमकां. धर्मराज म्हणटा तुमकां एक रेगिस्तानाक तूं भूत म्हणून पेटयता आमी. थंय एक वैष्णव साधू येता. केन्ना तुमी त्या वैष्णव साधूक तुमी सेव करता तागेली आणि तो केन्ना तुमकां आशीर्वाद दिता तेन्ना तुमी या भूत येवन देखून भायर पडच्या साध्य आसा म्हणून. तशें त्या पुरा जाण ते ब्राह्मण मस्त वर्ष त्या रेगिस्तानांतू आसा ती आणि मागीर एक दिसू एक वैष्णव थंय मस्तू ताका ताण लागल्या भूक लागल्या तशी जावन तो वैष्णव थंय रेगिस्ताना येता. तो ब्राह्मण त्या भूताचे शरीर आसा ताका कळटा की हा वा वैष्णव म्हणून. तो एक झाडाचे रूप घेता. इत म्हळ्यार तो भूत खंयचे एक फॉर्म घेवच्या तांकां साध्य आसा. तो झाड जावन ताका त्या वैष्णव साधूक शेड दिता. मागीर ते दुसरे ब्राह्मण जे भूत जावन आशिल्ले आसा ती तांणी एक मनुष्याले शरीर घेवन त्यांनी त्या वैष्णव साधूक नमस्कार करतात आणि नमस्कार करून सांगता ती आम्ही तुमगेली कसल सेव करच्या जाता. तरी तो वैष्णव म्हणटा आम्ही आमकां मस्त ताण लागल्या आमकां भूक लागल्या आमकां कसांनी कोणी खावच्याक आनी पिवच्याक दिया ती म्हणून. तांणी त्या पुरा भूतगणाची पार्टी आसा तांणी इमिडिएटली थंय वचून थंड उदक थोडे फ्रूट आणि कंदमूळ हाडता ती आणि भूतांक या पुरा हाडच्याक एक साध्य आसता तांगेल्या ते थोडे पावर आसता तांगेल्याक कळ्ळें. तर तांगेल पावर कशी आमी युटिलायज करता ती त्या चांग रितीन केल्यार ते चांग काम करचें साध्य आसा. तांणी कसं नाही समज यूज करना जाल्यार तांणी वायट करचें साध्य आसा आमकां. मागीर त्या वैष्णव साधून त्या प्रसाद विष्णूक समर्पण केलें कीर्तन केलें आणि मागीर जेवच्या बसलो तो. तो पुरा खावन
ताज्याल जो महाप्रसाद आसा तो त्यांनी त्या भूतांक खावचा सांगल्या. आता भूत असेल ती तांकां काही खावचा जायना, तांकां खाली हुंकच्या जाता. कळलं काय? तर त्यांनी खाली त्या महाप्रसादाक हुंकले. त्यांनी त्या हुंकिल निमित्ती सडनली तांकां देवता गण आले, शरीर मेळ्ळें तांकां. तर त्या वैष्णवय एकदम आश्चर्यचकित जालो आनी ताण निमगेलें हें कसं न्हय, सडनली हें कशें जाल्लें म्हणून. मागीर त्या जो ब्राह्मण आसा ती तांणी पुरा ह्या स्टोरी तांकां सांगता. ती हें तात्पर्य कसं म्हळ्यार हातूं कर्माचे रिएक्शन कशी येता म्हणून त्या सांगताक ह्या यमराजान स्टोरी सांगिल्ली. केवळ वैष्णवाल्या दयेन आमकां ह्या यमराजाच्या पाशान दुखून मुक्त जावचा शक्य आसा. आनी आमकां प्रेम भक्ती ज्या ह्या भौतीक जगांत मस्तू दुर्मिळ आसा त्या आमकां साध्य करच्या जाता. आनी दुसरें कसलेय वाट ना. आमगेल्या मनांत मस्तू इच्छा आसा ती, पण आमकां आमगेल्या गुरुलो आनी वैष्णवालो आशीर्वाद जावपाक. मागीर एक प्रश्न येता की आमगेले खरे मित्र कोण म्हणून. कृष्ण भगवत गीता सांगता सुहृदम सर्वभूतानां म्हणून. हांव सगळ्या जीवालो भक्त, हांव सर्व जीवालो मित्र म्हणून. कृष्ण मस्तू दयावंत आसा जाल्यार कृष्णालो अवतार चैतन्य महाप्रभू तो आनी काही चड दयावंत आसा. ताका म्हणला नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते म्हणून. लॉर्ड म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू हांगेल म्हणके दुसरो अवतारू ना. इतू म्हळ्यार ताणें कृष्ण प्रेम दिला. म्हळ्यार कृष्ण स्वता दिना तागेलें प्रेम, पण चैतन्य महाप्रभू रुपांत घेवन ताणें कृष्ण प्रेम दिला. आनी तागेल्या गौरंग महाप्रभू चड आनी काही चड दयावंत म्हळ्यार ह्या गौर भक्त म्हळ्यार वैष्णव म्हणूची ह्या वैष्णवांक आमी तांणी आमगेले आनी काही खरं मित्र म्हळ्यार आमगेले त्या वैष्णव म्हणून म्हणला. मागीर आमी उलयता आशिल्ली ती यमराजू तागेले संयमणी तो नगरांत राबता म्हणून. थंय तागेले एक मस्त हॉल आसा. तो एक व्हड आसनार बसला. थंय देखून तो तागेले जजमेंट दिता. आनी तागेले सेव म्हळ्यार कसं म्हळ्यार लोकांक दंड दिवचे आनी लोकांक पुरस्कार दिवचे. आमी पळयता ती हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचे जज त्यांनी एक असे व्हड आसनार बसून कोण कसं कोण लायक करता ती तांकां म्हळ्यार ताण कसं करनी जाल्यार ताका सोडचे आनी कोण अपराध केलेले आसल्यार ताका शिक्षा दिवचे हें तांणी करता आशिल्ली. तशी ती यमराज तेही संयमणेन तो बसून तागेलें काम तो करता आसता. तशी आमगेल्या भौतीक जगतांत आमकां मस्त मस्त वर्ष लागता आमगेल्या त्या जजमेंट येवच्याक. जाल्यार यमराजाल्या त्या जजमेंटांत कांय चड वेळ लागना आनी कोणेय त्या यमराजाक मूर्ख करच्या साथ दिना. तागेले पुरा रेकॉर्ड स्ट्रेट आसता आनी ताका धार्मीक आसो अधर्मीक आसो ताका त्या धार्मीक आशिल्ल्याक पुरस्कार दिवचे आनी अधर्मीक आशिल्ल्याक दंड दिवचे हें तागेलें काम. आनी ते दंड दिवन खंय पटयता तो म्हळ्यार थंय आमी भागवतां वाचिता ती की 21 वेगळे वेगळे टायपाचे नरक आसता ती म्हणून. कळ्ळें काय? थंय तांकां पेटोवन तांकां कसन शिक्षा जावका तो त्या लेखारी दिता. आमकां उडगास आसच्या पुरो आमी कृष्ण बुकां वाचिता ती त्या नृगाल्या म्हळ्यार रायू किंग नृगा म्हणून आशिल्लो नांवाचो रायू तो मस्तू धार्मीक जावन आशिल्लो आनी मस्तू चॅरिटी करता आशिल्लो. म्हळ्यार मस्तू तागेल्याक आशिल्ले गाय वासरू हें तें पुरा
दिता आसलो तो ब्राह्मण आयिल्यांक तांणी मस्तू चॅरिटी करून आशिल्ली ती एक वेळ कसं जाता म्हळ्यार एक गाय एक ब्राह्मणा दिवन जाल्ली मागीर ती गाय वापस येवन त्या रायाल्या गोशाळांत वापस येता ती गाय आणि ती गाय दुसऱ्या ब्राह्मणांक दिता आता तांकां कोतना जाल्यार सुरेश ब्राह्मणा जाका ती गाय दिल्लेली आसता तो ब्राह्मण येवन राया सांगता अरे ती म्हाका गाय आशिल्ली ती वापस आयिल्ली तर ती म्हाका गाय जाय म्हणून तरी राय म्हणटा ती गाय दिवन जाल्ल्या म्हणून दुसऱ्या ब्राह्मणाक सुरेश ब्राह्मण म्हणटा ना 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 म्हाका तीच गाय जाय राय नृग सांगता की ना ना हांव तुका जावका तितली गाय 100 गाय 1000 गाय कितली जावका तितली आनी काही चड गाय तितली जावका जालेली पण तो ब्राह्मण म्हणटा ना 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 ब्राह्मण काय म्हणटा ताका ब्राह्मणा वयरी या अपराध जाल्ला तुगेलो ब्राह्मण अपराध जाल्ला तुगेलो तर ताजी तुका शिक्षा मेळटली म्हणून सांगता तो तरी मागीर तो राय मेल्ले मागीर तो यमराजाला वताना यमराजाला हे सांगता की यमराज ताका निमगीता तूं कसं करता सुरेख तुगेले जे अधार्मिक कसं जाल्लें ताजी तूं सुरेख दंड घेता की सुरेख तूं धार्मिक काम केलेल्याक तूं पुरस्कार घेता म्हणून नृग तो बी एक भक्त जावन आसता तो म्हणटा हांव सुरेख म्हगेले दंड घेता म्हणून तो दंड घेताना ताका सांगतात की तुगेले आतां जन्म एक सोकणी म्हणून तुगेले रूप जाता सोकणी म्हणून तूं वस थंय सकयल आनी सोकणी जावन राब मागीर तुका कृष्ण स्वता येवन भायर काडून तुका आशीर्वाद दितलो म्हणून आनी आमी कृष्ण पुस्तकांत वाचिता ती कशी कृष्णान त्या सोकणीक त्या एक वेल्ला दोकून काडून ताका आशीर्वाद दिवन ताका वापस पेटयता तशी धार्मीक आनी अधार्मीक अशी लोकांक यमराजू तांकां सगळ्या जजमेंट दिसता आसता आनी ते जे धार्मीक आसता तांकां हांगा दोकून व्हरताना तांकां एक चांगसो रोड आसता आनी अधार्मीक लोकांक थंय मस्तू कश्ट जाता तांकां वताना ती शास्त्रांत म्हणला की यमदूत येता ती म्हणून जे अधार्मीक आशिल्ले तांकां यमदूत घेवचे येता म्हणून आता यमराज कशें आसता म्हणून म्हळ्यार सगळें जे बॉडी कलर आसा ते 5व्या कलराचे सगळे व्हड 2 दोळ आसा ती अशी भायर येता ती आनी सगळे दिगची म्हळ्यार तो तागेले एक व्हड क्राउन तें घालना ताणें आनी तागेले हात आनी पाय दिग दिग आसा ती म्हणून ती म्हाका दिसता त्या हिंदीन तो एक म्हण आसा पळय कानून के हाथ लंबे होते हैं थंय दाखून येवचा पुरो आनी यमराज तेन्ना उलयता तेन्ना प्रलय येता थंय सुनामी न्हय प्रलय सुनामीचे अशी व्हड प्रलय आनी तागेले 2 व्हड दांत आसत आनी तो त्या म्हशीर तागेले वाहन म्हशी आनी आमी सांगिल्ले म्हणके तो यमदंड घेवन आसता तरी ह्या रूप जे आसात हांव सांगिल्लें तें अधर्मीक लोकांक पळोवच्या मेळटा ह्या रूप पण जे धार्मीक लोक आसा ती तांकां तागेले सौम्य रूप यमराजाले पळोवच्या मेळटा तो मस्तू चंदू आसा म्हणून म्हणटा ती तागेले विष्णुदूता म्हणके 4 हात आसा ती आनी तो एक लायक हार घालून आनी लायक करून त्या धार्मीक लोकांक तांकां येवच्याक तो राखून बसला म्हणून सांगता ती अशी ताका थंय चित्रगुप्त म्हणून तागेले एक असिस्टंट आसता तो पुरा सगळाले पुरा रेकॉर्ड तो दवरता आनी तो केन्नाय कोणाले कसलेय रेकॉर्ड मिस जायना म्हणून म्हणटा
आणि यमराजाले तागेले चांग बुद्धी असं म्हणजे तागेले मेमरी लायक असं म्हणून म्हणतात. म्हळ्यार चित्रगुप्ताने केन्ना विचारला अरे यमराजाक पुरा गोत्त असता खाली तो चित्रगुप्तान सम केला की ना काम म्हणून तो खाली कन्फर्म करून असता. आणि तागेले मस्तू मिनिस्टर आसता ती आणि तांतुले दोन हॉड मिनिस्टर म्हळ्यार चंड आणि महाचंड म्हणून. चंड म्हळ्यार क्रोध आणि महाचंड म्हळ्यार दहशत. आणि तागेले पुरा यमदूताले यमदूत म्हणून असतात तागेल्या की तांणी मस्तू भयंकर दिसता ती. आणि यमराजाक दोन सूण असता ती जांकां 4 डोळे असता ती आणि तांकां त्या सुणे यमलोका वच्चे वाट या बद्धजिवांक दाखयता ती म्हणून म्हणटात. तशी यमलोक पळयल्यार एक चंदशे नगर आसा जे थंय तांकां 4 गेट आसा ती आणि 7 बागील आसा. थंय 2 नदी आसा थंय. एक नदीचें नांव पुष्पोदक म्हळ्यार फुल्लांची नदी म्हणून. ते तुमी धार्मीक लोक वता ती तांकां थंय त्या फुल्लाची नदी दिसता थंय. आणि थंय आनीक भितर मस्त मस्त नदी आसा ती. जाल्यार आनीक एक सेकंड नदी म्हळ्यार ताका वैवस्वती म्हणून म्हणला. पण थंय ती वैवस्वती मस्तू आवाज करता म्हणून म्हणला. ते यमलोकांत वताना मस्तू कष्ट जाता त्या बद्धजिवांक. आणि थंय कसने अन्न आनी कसने मेळना. थंय कसने शेल्टर ना. जशें आतां आमी ट्रॅव्हल करताना आमी पळयता ती की आमकां मॉल मेळटा आमकां खावची कसने जावपाक आसल्यार मेळटा हें तें. थंय त्या यमलोका वताना रस्त्यार असं कसलेंय मेळना. म्हणून ह्या यमराजाले आमी पळयता ती की मस्तू यमलोकांत मस्तू कसले शिक्षा जावन आसता. कोणाक तांकां तेलांत हुना तेलांत डुबयता ती तांकां मारता ती मस्तू वेगवेगळ्या अस्त्र शस्त्रांनी मारता ती तांकां हुना फायरांत म्हळ्यार अग्नींत घालता ती. हें ते सूक्ष्म शरीर आशिल्ली निमती तांकां कसने म्हळ्यार शिक्षा जाल्लेले कळटा पण तागेले त्या शरिराक चड ज्ञान जायना पण ते शिक्षा जाल्लेले म्हणून तांकां कळटा. ह्या यमराजाली पर्सनॅलिटी म्हळ्यार तागेले ते. बट यमराजाली ही सेवा म्हणून तो करता आसता. ताका कोणाले वयरी वैराग्य आनी म्हळ्यार ना. म्हळ्यार ताका कसने तो मेगलो तो तुगेलो अशें कसने ना. तो खाली कोण आयले तागेल्या एदराक ताका पुरस्कार दिवचे की शिक्षा दिवचे तें तो पळयता. आणि आमी श्रीमद भागवतांत पळयता ती की ते यमदूत येता ती जे बद्धजिवांक घेवन वचाक. जशें आमी पळयता ती की अजामील त्या यमदूता पळोवन मस्त भित्ता. आणि जे अधार्मिक आसता ती तांणी त्या यमदूताक येता वताना पळयता आसता ती तांणी हड्डोड्डान बॉम्ब मारता ती. कळ्ळें. आणि आमगेले मेडिकल सायन्सान म्हणला की हे कसले बॉम्ब मारता ती म्हणून. तांणी ताका एक नवें टर्म दिला. ताका म्हणटा ती टर्मिनल एजिटेशन म्हणून. कळ्ळें. तरी त्या टर्मिनल रेस्टलेसनेस म्हणटा ती. म्हळ्यार एक्चुअली तांकां यमदूत दुसता आसता ती म्हणून तांणी बॉम्ब मारता ती. पण तांकां तें आतां यम म्हाका व्हरतलो म्हणून तांकां अशी दिसता. पण तांकां कसने करचें जायना. तशींच त्या यमदूत ते करेक्ट टायम येवं ते थंय तांणी रपता ती. आणि त्या करेक्ट टायम आयले मागीर तांणी त्या बद्धजिवाक तांणी थंय यमलोकांत व्हरता ती. तेंची आमी पळयतात की त्या सूण माजर हांकां तांकां कसने हे लॉ एप्लिकेबल ना. कळ्ळें. तांणी तांगेलें जें जीवन करता ती तांणी कसने हे रुल्स ब्रेक करना ती. कळ्ळें. खाली
आम्ही जे बद्ध जीव असतात ती त्याची वेगवेगळे रूल ब्रेक करतात ती, म्हणून आम्ही अधार्मिक जावन आशिल्ली ती आमकां यमदूत घेवचे येतात. म्हणून शिला प्रभुपाद त्यांनी तांगेल्या वेगवेगळ्या कन्वर्सेशनांतू तांगेल्या वेगवेगळ्या इन्सिडेंटांनी लेक्चरांतांनी वेगवेगळ्या कशी या भौतिक जगताचे लोक तांगेल बुद्धी नाक नासलेल्याक वापरून कशी त्या यमराजाक कशी आम्ही यमराजाक अवॉइड करूयात म्हणून त्यांनी तांगेल बुद्धी लढयता ती. एक वेळा सगळो मनुष्य तो लागता की यमराज एक भक्त म्हणून तर त्यांनी कथं करता म्हळ्यार तो कथं करता म्हळ्यार तो तागेल्या अंगाक पुरा विष्टा म्हळ्यार लावून घेता पुरा अंगाक, म्हळ्यार त्या वासणीन यमराज मागेला लागी याना म्हणून. यमराज ताका घेवचा येता तो पळयता त्या मनशाक मस्तू वासाण येता असं म्हणून आता कसं करचें म्हणून. तर यमराजाक कोता तो बुद्धिमंत एकदम पण तो कसं करता येताना एक डुकराक घेऊन येता आणि त्या डुकराक सांगता या मनशाक आता म्हाका व्हरचें आसा तुगेलें काम कर ही म्हणून. तो त्या डुक्कर कसं करता म्हळ्यार त्या मनशाक खंय खंय ताणें त्या विश्ट लायिल्लो आसता तागेल्या अंगाक सगळ्याच्या अंगाक तो त्या पुरा विश्टा पुरा लेवन घेता आणि त्या डुक्कर वापस वता. अगर यमराज येवन ताका तागेल्या पाशान घेवन तो ताका यमलोकां व्हरता. म्हळ्यार आमी त्या यमराजाक ताका मूर्ख बनवचे साध्य ना म्हणून म्हणला. तशींच आनीक एक प्रभुपाद एक कन्वर्सेशनांतू आनीक एक स्टोरी सांगतात म्हळ्यार एकलो जन एक गायक मारता. इते म्हळ्यार तागे त्या बगलेच्या गाय तागेल्या अंगणांत येवन आनी पुरा त्या कसं म्हणटा ताका ग्रास खाता असतात. सो तो मस्तू नाराज जाता. नाराज जावन तो गायक मस्तू वेळा धांवडाचा प्रयत्न करता जाल्यार ती काय ते खावन बसता आनी मागीर वता तिगेलें पोट भरलें की. अशें सद्दां सद्दां जाताना तो मस्तू एक दिसू मस्तू खोप येता ताका आनी खोप येवन तो त्या गायक मान सोडता आनी मागीर तो मनुष्य मेल्ले मागीर ताका यमदूत येता ती आनी यमराजाला व्हरता ती. यमराजा व्हेल्ले मागीर यमराज ताका म्हणटा की न्हय ताका व्हरचे फुडें ताका गाय ताका म्हणटात की तुका आतां आमी हांगा यमलोका व्हरता ती म्हणून. तो म्हळ्यार तो निमगे म्हाका यमलोका इत्ते हाडला हांगा म्हणून. यमलोका इत्ते हाडला म्हणून ताका सांगतात की तूं अशी गायक मारला म्हणून. तो म्हणटा ना बा हांव गायक मारनी म्हणून म्हणटा. मागीर यमराज ताका निमगेता वय बाय तूं गायक मारनी बाय तर त्या तूं लायक तुगेल्या आंगणांनी केल्लें कोण है. तो म्हणटा हांव केल्लें तें घर कोण लायक बांदिल्लें तें लायक घर आशिल्लें तें कोण बांदिल्लें. तो म्हणटा हांव बांदिल्लें. आनी मागीर तें पुरा हांगा थंय पुरो तंद तंद करून केल्लें पुरा कोण है म्हणून हांव म्हणून अशी एक 50 प्रश्न यमराज निमगीत ताका. अशी पुरा प्रश्न हांव 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 म्हणून म्हणटाना मागीर यमराजू सडनली एक प्रश्न निमगीता त्या गायक कोण मारलेलें म्हणून. त्याच नाही तो विचार न करता तो म्हणटा हांव मारलेलें म्हणून. तशी यमराज म्हणटा वय नव्या तूं मारलेलें गायक तर ताजी निमती तुका ती शिक्षा जाता म्हणून. तशी प्रभुपाद म्हणटा ती तुम्ही यमराजाला तो सुपर इंटेलिजंट म्हणून तुम्ही ताका एक मूर्ख म्हणून लेखचानच म्हणून. तशीच आनीक एक प्रभुपाद स्टोरी सांगता. एक स्कल्प्टर आशिल्लो काय म्हळ्यार जो मूर्तिकार आशिल्लो आनी तो मस्तू यमराजाक भित्त आशिल्लो. तो म्हणटा की हांव यमराजाक मूर्ख करता म्हणून. कशी करचें म्हळ्यार तो तागेल्या मणकेची अशी एक नव मूर्ती करता. नव मूर्ती करून तशी तो त्या नव मूर्ती मध्ये तूं निपून बसता आनी त्या नव मूर्तीला कशी त्या रूप आसा की
तशी रूप घेऊन तो रप त्या मूर्ती मध्ये यमराजू तक घेवच्या येताना तो या पुरा मूर्ती पळोवन आश्चर्यचकित जाता आणि पळयता की 10 मूर्ती कशी आहे म्हणून लायक करून केल्या म्हणून आणि अशी तशी म्हणून त्या मूर्तीक त्या विषयान तू मूर्तीक त्यांची ह्या लायक केला ह्या त्या म्हणून तो सांगता होता यमराजू त्या मूर्तिकार ऐकत असता मागीर यमराज म्हणतो ह्या चंद चंद मूर्ती केला खंय असं म्हणून तो त्यातनं वो मूर्तिकार कसाने उरलायना मागीर तो यमराज म्हणता अरे ह्या पर्टिक्युलर मूर्तीक कसंगी चूक आसा म्हणून तर त्या मूर्तिकाराक ती चूक आशिल्ली नेमकी ताका चूक जाल्ल्या म्हणल्यार ताका तें सहन जायनी तो भायर येता थंय आनी यमराजा सांगता की ना 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 कसली चूक ना म्हणून यमराज ताका धरता आनी ताका यमलोका व्हरता म्हणून सांगला अशी यमराज इले तागेले एक फॅमिली आसा आमी सुरेखा म्हणला तुजी अशी की तागेला आनु सूर्यदेव आनी तागेला अम्मा सम्या म्हणून आनी तागेलो भाव मनु देव आनी तागेल बहिणी यमुना देवी म्हणून तिका यमी म्हणतात तरी यमुना नदी या आम्ही पळयता ती मथुरा वृंदावन तू वळता आसा तर थंय एक स्पेशल देवस्थान आसा ज्या देवस्थानान तू पुरा कडेन लोक येतात ती आणि पर्टिक्युलरली भाव आणि बहीण येतात ती आणि त्या देवस्थानान तू यम आणि यमी हांगाल दोन्ही मूर्ती आसा त्या मूर्ती पूज करतात ती तांणी यमुना नदीन तू स्नान करतात ती आणि त्या स्नान करून जाल्ले मागीर यम आणि यमीला देवस्थाना वचून तांणी ती पूज करतात ती आणि मागीर ती बहीण आसता ती घरकड जकून येताना ती लायक जेवण करून हाडता आणि तिगेल्या भावाक त्या खावच्या सांगता आणि तांणी तशी हें करता ती तांगे भाव आणि बहीण कशी असता ती आणि ताका जी आमी भाई दूज किंवा भाऊबीज म्हणून म्हणतात तरी यमीना तशींची एक वेळा यमराजाक जेवण आपयला कळलं तर म्हणून यमान येवन तागेल्या बहिणील घरकड येवन जेवचे आसा आणि त्यांची आमी भाऊबीज म्हणून आमी सादर करता ती दिवाळी वेळारी आणि यमराज निमगिता तुका कसा ना आशीर्वाद जाऊ का म्हणून तर यमी म्हणता जे कोणी मेगेल्या उदकांत तू स्नान करता तांकां तू दिश्चा नज म्हणून म्हळ्यार जे कोणी यमुना नदीत वचून स्नान करता ती तांकां यमराज या ना घेवच्याक म्हणून सांगता ती तशींची जे कोणी कंठी माळ घालता तुळशीचे ताकाय त्या कंठी माळ म्हणून यमराज किंवा यमदूता सांगला की जे कोणी कंठी माळ घाल्ल्या ताका लागीं तुम्ही वचचानच कंठी माळ घाल्ल्या म्हळ्यार तो विष्णूलो भक्त म्हण असो तरी जे कोणी तुळशी महाराणीक नमन करता ताका कोणी कोणाके तुम्ही धरच्या वचचानच म्हणून सांगतात तशी ती यमराजाक आम्ही पळयलें की 2 सुरेख बायल आसा ती ताका तशींची दक्ष प्रजापतीले 10 धूव आसा ती ते तागेले जी बायल आणि तागेल्या दक्षाली धांची धुव म्हळ्यार मूर्ती आणि धर्मराज या दोंगाले एक चेडू म्हळ्यार नर आणि नारायण ऋषी जे आम्ही वता आसा आमी बद्रीनाथा वता ती थंय तांणी मेडिटेशन करून आसता ती म्हणून तर अशी ह्या धर्मराजाले आमी म्हणटा ती वंडरफुल फॅमिली म्हणून तशी जी धर्मराजाक यमराजाक ताका भक्ताल संग घेवचे मस्तू आवडता तर तो कसं करता ताका भागवतम म्हळ्यार सुत गोस्वामी आणि नमीशरणांतू असताना त्या ऋषीगण पुरा यमराजाक आपयता ती की तू येवन आयक भागवतम म्हणून तर यमराज मस्त खुश जावन त्या तांगेल्या इन्विटेशन एक्सेप्ट करता आणि तो वय भागवतम आयकुच्या बसता ताण थंय आशिल्ली ती
तांणी कोणेय यमराज थंय आशिल्ले निमती तांणी कोणाक काही भिवका म्हूण ना आशिल्लें की हांगेले कोणाले आमगेले मृत्यू जाता बया म्हणून की यमराज खंय भागवतम आयकता की थंय यमराज येना म्हणून म्हणतात. आणि तशी यमराजूय त्या भक्तगणाले संग घेवच्याक येता म्हणून म्हणतात. तशीच आम्ही आयकतात की वरादेवानं हिरण्याक्षाक मारला म्हणून. त्या मारतरी तागेल्या हिरण्याक्षाले बायल आम्मा आणि पुरा मस्तू रडता असता ती. आणि हिरण्यकशिपू तेदना मस्तू तांकां समजायचो प्रयत्न करता. तेदना तो आमगेले भगवद्गीता जशी कृष्णान सांगला की या आम्ही आत्म नाही, आम्ही आत्म आम्ही शरीर नाही म्हणून या पुरा फिलॉसॉफी त्या हिरण्याक्षाल्या बायलेक आणि आम्माक आणि तो समजोन असता. जाल्यारी आम्ही आमगेले पळयता की आमगेले घरकडच्या लोकांना कसं नाही सांगले मागीर आमकां आयकूच तितलेक आम्ही आयकना तशी कसं नाही. जाल्यार मागीर यमराज कसं करता म्हळ्यार तरी कसं जाता हिरण्याक्षाले शरीर पोण असता थंय आणि बायल आम्मा आणि पुरा रोण असता ती आणि त्या शरीर तांणी त्या लासून दिवच्याक दिनात तांणी. तर कसं करचें म्हणून यमराज विचार करता असता. मागीर यमराजू एक सान चेल्लो असो जावन तांगेले येद्रा येवन तो पुरा तांकां समजायता की कशी कसा न्याय म्हणून आणि पुरा. तशी तांणी यमराज तो एक प्रिचर म्हणून तांणी दाखयलें हांतू. आणि तशींच मागीर एक वेळा आमी महाभारत आणि भागवतां पळयता ती की ताका यमराजाक थोडे एक ब्रेक जावका म्हणून इतलें पुरो आतां काम करून आसता ताका एक ब्रेक जावका म्हणून आसता. तर कसं करचें म्हणून त्या शास्त्रांत एक्सप्लेन केलां की एक वेळा आमी पळयता मुखारी की मंडुका मुनीन कशी त्या यमराज मिस्टेक करता ते आमी मुखार पळोवया. ताजे फुडें आमी मार्कंडेय ऋषीलें एक एग्जाम्पल घेवया. म्हळ्यार मार्कंडेय ऋषीक तो स्मॉल सान आसतना ताका मृत्यू येता म्हूण आसता. तो मस्त जोरान शिवलिंगाक धरून बसता आणि मागीर यमराज येवन ताका व्हरच्याक येता तो. तेन्ना ताका यमराज तागेले भक्ती पळोवन ताका दीर्घ आयुष्य तो दिता. आणि आमी अजामिला विशय आमकां गोतू आसा की कशी अजामिलान नारायण म्हणून तागेले पुत्ता आपोवन कशी थंय यमदूत तागेले अजामिलाल शरीर हाडचें जायना तांकां. विष्णुदूत येता थंय आनी तांकां सांगतात की तुमी ह्या अजामिलाल शरीर व्हरचा जायना म्हणून. आनी मागीर कशी आमी यमदूत यमराजाला वचून सांगतात की तुगेल्या पक्षी कोणी होड आसा वया म्हणून. यमराज तांकां तेची समजायता की आमगेल्या पैशी पुरा जाणाल पैशी होड एकू देव कृष्ण किंवा विष्णू आमी तागेले आराध्य ताण कशें सांगिल्लें तशें आमकां आयकुचें पडटा. आनी विष्णुदूत तागेले थंय दुखून आयिल्ले तांणी जन म्हणून आमकां तांणी सांगिल्लें पुरा करेक्ट म्हणून तो सांगता यमराजू. तश्यो आमी आयकतात की देवाक पतिव्रता म्हणून ताजेर एक दाखोवन दिवचें आसता देवाक. म्हणून आमी त्या सावित्री आनी सत्यवान ती एक स्टोरी आमी आयकतात ती. आनी तेन्ना यमराजू सत्यवानाक हाडच्या वताना त्या सावित्रीले पवित्रता निमती ताका तो थंय गेल्ले मागीर पळयता की सत्यवान तागेलो मृत्यू जाल्ला. सावित्री तागेल्या देहा लागीं बसल्या आनी यमराजू त्या हाडच्या वताना सावित्री मस्तू यमराजाक गुणगान करता तागेले. आनी गुणगान केल्ले निमती यमराजू खुश जाल्ले निमती तो सांगता
की सौभाग्यवती भव म्हणून म्हळ्यार तुका एक पुत्र जन्मा येवो म्हणून. सावित्री सांगता की मेगाला आतां बामूण ना मू आतां कशी पुत्र जावचें साध्य म्हणून. मागीर त्या सावित्रीले पवित्रता म्हळ्यार पतिव्रता आनी पळोवन तो सत्यवानाक वापस जीव हाडता. तशीच आमी मंडूक ऋषीले स्टोरीन पळयतात की तो तागेल्या घरांत तपस्या करून बशिल्लो आसता. तेन्ना थोडे चोर तागेल्या घर कडेन येवन निपून बसता. ते निपून बशिल्ले तरी त्या राजाचे गार्ड येवन पळयतात की ह्या ऋषील घरांत पळयतात की पुरा चोर निपून बसल्या ती म्हणून. तांकां दिसता की हो ऋषी तांतलोच म्हणून हांकां सगळ्यांक घेवन तो त्या गार्ड तांकां शिक्षा दिवच्या म्हणून व्हरता ती. आनी इतलें थंय जाता की आतां त्या ऋषीक त्या भाळ्यान मारचे तेदोळ थंय तें एक काळ येता. तेन्ना त्या रायाक कळटा की अरे मंडूक ऋषीक हाडला म्हणून आनी ताका भाल्यान मारून घालता ती म्हणून. तरी रायाक कळलेलें निमती तो रायू येवन त्या ऋषीक सोडवायता. तरी तो मंडूक ऋषी म्हणटा की अशी कशी जाल्लें म्हणून. मागीर ताका कळटा की हें यमराजाल निमती जाल्ला म्हणून. तो डायरेक्ट यमराजाला वता. यमराजाला वचून सांगता की हें अशी कशी जाल्लें म्हणून. यमराज ताका सांगता की तूं एक सान आसतना एक दुर्व घेवन एक मुयेंक त्या घेवन मस्ती करता आसता ताजी निमती तुका ही शिक्षा मेळ्ळेली म्हणून. तो म्हणटा की अरे इतलें सान चेडूं आसता ताका कसं गोतना तरी ताका इतली व्हड शिक्षा कशी मेळची. तर तूं समज काम करना तुगेलें तुका हांव श्राप दिता की तूं शूद्र जा म्हणून. शूद्र जा म्हणून म्हणटले निमती तशी तो आमी पळयतात की विदुराल रूप घेवन येता. आनी विदुराल रूप घेवन येवन तेन्ना तो विदुर जावन हस्तिनापुरांत धृतराष्ट्र आनी पांडुरा धाकलो भाव जावन आसता. ताका कसलें राज्य आनी दिना ती. तो शूद्र आशिल्ली निमती पण ताका इतले पुरा फॅसिलिटी दितात की तो लायक करून रपचे न्ही पुरा. तो विदुर धृतराष्ट्राक तागेले एडवायझर म्हणून तो तागेलें काम करता आसता. आनी वेगळे वेगळे टायमार तो तागेलें धृतराष्ट्राक एडवायस दिता आसता की तांणी पांडवार वयर अत्याचार करता आसता ती हें तांणी करच्या नज हें तें म्हणून अशी पुरा कोन्न आसता ती. अशी विदुर जावन यम तागेलें 100 वर्साचे आयु तेदोळ थंय तो विदुर जावन आसता. मागीर एक वेळा आतां लढाई जावन आसतना लढाई जावची म्हणटाना तेन्ना धृतराष्ट्र म्हणटा हे लढाई विदुर सांगता धृतराष्ट्राक की हे लढाई करच्या नज हें तें म्हणून. आनी दुर्योधनाक समजायत प्रयत्न करता पण दुर्योधन विदुराक चांग करून उलयना. आनी तो सांगता की तूं ह्या राज्यांतून भायर वच म्हणून. विदुर तत्काल भायर सरून वता तशींच. आनी मागीर तो वेगवेगळ्या हरिद्वारा आनी वचून मैत्रेय मुनीला वचून पुरा वेगवेगळ्या तांणी आमगेले आत्मसाक्षार कशें करचें हें तें पुरो ताका थंय कळून येता. तो उद्धवाक मेळटा मैत्रेय मुनीक मेळटा आनी अशें करून तो पुरो यात्रा करून तेन्ना ताका कळटा की अरे कृष्णानी वापस तांणी तांगेल्या गोलोक धामांत अमकेल्या ती म्हणून. तेन्ना तो वापस हांगा हस्तिनापुरा येता. तेन्ना तो पळयता की धृतराष्ट्र आनीकय एक राया म्हणकेची रप्त आसा. तर तो मस्तू अपसेट जाता आनी धृतराष्ट्र म्हणटा अरे तूं आनीकय हांणी पुरा केल्लें तूं कशी खावन आसता म्हणून. भीम ते किचनाची इन्चार्ज आसता. तो भीमाक तिके भंय आसता. ताका गोत आसता की ताणें भीमाक कशी त्या भीमाल पुतलाक क्रश केल्लें म्हणून पुड्डी पुड्डी केल्लें म्हणून तो भीम ताका तागेलें जेवण व्हरून ताका दूर दाखोवनूच दिता आसता.
आणि ते धृतराष्ट्र खाता तर विदुर ताका एक कटाक्ष शब्दांनी सांगता की एक सुण्या दिल्याल म्हण की तू खत्म म्हणून त्या ताका मस्तू लागता. मग एक रात्री धृतराष्ट्र तागेले बायल गांधारी आणि विदुर आणि तिन्नी रात्री कोणाक सांगन येतिले तांणी जंगला वचून त्या तांगेले प्रायश्चित करच्या वता ती आणि थंय तांणी तांगेले जीव सोडता ती. अशी विदुर जावन आशिल्ल्या यमराज वापस तागेल्या यमलोकांत येता. अशी ह्या पुरा वेगवेगळ्या आमगेल्या यमराजाली काणी. तरी आम्ही हांगा राबयता ती. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. भारी लायक जेवण आशिल्लें प्रभुजी. मस्त यमराजाला आमकां कांय गोत नातिलें एरिया तुकून मस्त सांगिल्लें आसा. उदाहरणां आनी तांचो सन्न सन्न तांगेले विशय आशिल्ल्या लिहिल्या आमकां सांगून दिलेलें आसा. मंडूक म्हणिल्ले, त्यानंतर विदुराले, त्यानंतर सुरवेर स्टार्ट केलेले एक एडवोकेट आले. भारी आमकां टच जावन कशी आमी जीवन व्यर्थ करताची म्हणाले पॉइंट आउट करून यमराजाला कशी हे करका बार महाजन कशी जेवण आशिल्ल्याची म्हणाल सांगून दिलेलें आसा. कोणाकय कसले प्रश्न आसा म्हणजे जाल्यार निमगो येता आयच्या टॉपिकान तूं चॅट बॉक्स घाली येता ना म्हणजे डायरेक्टली मायक आयन निमगो येता. प्रभुजी पद्मा माताजी डायरेक्टली निमगो येता. प्रभुजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुजी ऍक्च्युली तुम्ही एक विषय सांगलींची म्हळ्यार हन्नी सूक्ष्म शरीराक थंय तांणी दणदणी दिताची म्हूण सांगून न्हू. वय करेक्ट. ऍक्च्युली म्हळ्यार पंचतत्व पंचभूत आमगेल्या शरीर विलीन जाता. वय नाही पंचभूत आम्ही हांगा सोडून वतात न्हय. ते आत्मा मात्र वैरूच नाही वता ना. नाही तो आत म्हळ्यार ताका सूक्ष्म शरीर आमकां व्हरता ती. म्हळ्यार आमगे सूक्ष्म शरीर आमकां जो थंय आमी गोलोक धाम वचना ती ते दोळटा आमकां म्हळ्यार वैकुंठ किंवा गोलोक धाम वचना ती ते दोळटा आमकां तें सूक्ष्म शरीर आसता. एक वेळ आमी गोलोक धाम किंवा वैकुंठ गेले मागीर आमकां सूक्ष्म शरीर आसना. आमी केवळ आत्मा म्हणून आसता ती आनी आमकां भौतिक शरीर न्ही आमकां स्पिरिच्युअल शरीर मेळटा. आता मी पुनरपी जनन पुनरपी मरण म्हणटाची. वय वय तशी ते जन्म घेतना अपास तेची सूक्ष्म शरीर कॅरी जाता की. वय करेक्ट. तेंचे सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार आमी कसकसान केल्लें पाप पुण्य आसा ताजे कसकसान भोगचे आसा ते आमी नरकांत आनी हेवन तांतू आमी हे करता आसता ती. आनी तें जाल्ले मागीर आमकां वापस शरीर खंयचें मेळचें तें आमकां निश्चय जाल्लें आसता ऑलरेडी. त्या लेखारी आमी हांगा भौतीक जगान तें शरीर घेवन येतात. तेन्ना आमगेले जे सूक्ष्म शरीर आसता तें सेम आसता. ते आमी पळयतात की वय वय आत ताची ओटू आसता न्हय. वय 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 वय. धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बिंगट कोणाकय कसले प्रश्न आसत जिवा. आजी आईचे लास्ट सेशन बार महाजन खंयचे एक प्रश्न म्हणजे निमगो येता. प्रभुजी कोणाकय कसले प्रश्न ना म्हणून दिसता आसा. कोणय सगळ्यांकय आयचे सेशन बारी लायक जावन अर्थ करून घेतला म्हणून व्यक्त आसा. आजी तुम्ही लास्ट सेशन केलेलं आसा बार महाजना विषय फुडली बार वार जाल्ले आमी एकका महाजना विशय श्रीमद भागवतमात आशिल्लें सांगिल्लें आसा. इतली लायक जावन आमकां बार महाजना आजी कैद केलेले का प्रभुजी तुमकां व्हडली धन्यवाद. तुमगेले आनीक सेशन्स जावं म्हूण मागून घेता आसा.
मुखारसून एक जनरल प्रश्न निमगे वचेशिल्लो प्रभुजी सगळ्याले बेनिफिटा खातीर आमी कोंकणी जावन आशिल्ले आमकां कशी हे कृष्ण भावनामृत इम्पॉर्टंट म्हणाले का प्रश्न निमगे वचेशिल्लो वैष्णव कल्चर आणि आमगेल्यांत GSB अंत कसले फरक आसवा म्हणाले आम्ही पळयतात की GSB आम्ही वैष्णव कल्चर फॉलो करतात म्हणून म्हळ्यार आता एक सांगचे म्हळ्यार जाल्यार आता थोडे दीस फुडें एक म्हयनो फुडें आमी आमगेल्या संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्या मेळच्यात गेलेली ती आमी थंय आमगेल्या मुंबयत मीरा रोडार लागीं एक जाग आशिल्ली थंय एक हॉस्पिटल बांदचें म्हणून आमी आमगेल्या संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान एक निश्चय केला तर ताची मदत करचे खातीर आमगेल्या विश्वरूप प्रभू जे डॉक्टर जावन आसा आमगेल्या भक्तिवेदांत हॉस्पिटल तांणी आनी हांव आमी दोन्ही स्वाम्या मेळच्यात केलेली ती तर थंय स्वाम्या मेळच्या वचून आमी त्या हॉस्पिटला विशयी डिस्कस करता आसतना आमी म्हणलें की तांकां इस्कॉना विशयी कशी म्हणून तांगेलो अभिप्राय म्हणून तरी स्वाम्यान म्हणलें की इस्कॉन ह्या मध्व संप्रदायाचें म्हणून तांणी एक विशय सांगलो थंय आनी दोन्हीच म्हळ्यार त्या हॉस्पिटलांत आमी कसकसाने आयकूच तशी दवरचें म्हणून म्हणटा आसतना आमी त्या पुरा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अशी पुरा एक एक लोक सांगता आशिल्ले ती तेन्ना आमगे लोटू एक बसून आशिल्लो एक भक्तान ताणें सांगलें की आमी गणपतीचें स्तोत्र दवरयात म्हणून तर स्वाम्यान एकदम एक काय म्हणटात ताका दृढ आवाजान सांगलें की आमी वैष्णव न्हय रे आमी त्या आमी गणपती पूज करता वय जाल्यार आमी वैष्णव आशिल्ले निमती आमी त्या वैष्णवाची कसं म्हणून तेतल्यांची आमी आयकू का म्हणून त्या निमती हे दोन्ही एक सिद्ध करता की आमी GSB आसा वय पण आमी वैष्णव फूड बाकीच पुरा देवता गणाल पूज आमकां मागगिरी आनी आमी पळयतात की आमी आमगेल्या जे GSB आमी गणपतीक आनी पूज करतना आमी एक्चुअली शालिग्रामा पूज करची फुडें आनी ताजे कसन जे काही महाप्रसाद आसता ते आमी गणेशाक म्हळ्यार गणेश हे तांणी महावैष्णव म्हणून आसा ती कळ्ळें बाय त्या निमती आमी कसन विष्णूक ऑफर करता ती तेच आमी गणेशाक ऑफर करता ती आता तेंची पर्टिक्युलरली आमी आमगेल्या GSB सेवा मंडळांत आमी पळयता ती की त्या गणेश मूर्ती एक 15 फूट ते 15-18 फुटा वयर आसा ती गणेश मूर्ती भायर देखून येताना आमी ती गणेश मूर्तीक डायरेक्ट तांगेलें दर्शन जाता पण थंय लागीं तांगेल्या पांया लागीं म्हळ्यार थंय एक वेगळे आसनारी म्हळ्यार एक तांकां एक भांगरा पालंकर एक शालिग्राम दवरता ती आनी ताका फूड पूज करता ती म्हळ्यार ताका आरती दाखयतना गणेश मूर्तीक आरती दाखोवचे फुडें फूड सुरेख त्या शालिग्रामाक आरती दाखयता ती आनी मागीर गणेश मूर्तीक आरती दाखयता ती तशींची केन्ना थंय तांकां त्या गणेशाक एक सेपरेट किचन आसा एक थंय तांकां पुरा नैवेद्य आनी पुरा थंय करता ती त्या नैवेद्य म्हळ्यार भोग म्हणटात आमी तें फर्स्ट त्या शालिग्राम थंय वता ती थंय तुळशी आनी घालून पुरा तांकां शालिग्रामाक फूड अर्पण करता ती आनी मागीर त्या शालिग्राम हॉट किचना वता ती थंय त्या पुरा कसकसान थंय कुकींग जाल्लें आसता तें रांदप केल्लें आसता तांकां पुरा तुळशी दळ घालून तें मागीर शालिग्रामाक ऑफर करता ती तेजे भितर हांगा त्या शालिग्रामाक शालिग्राम ऑफर जाल्ल्या प्रसाद आसलो तो गणेश मूर्तीक मागीर तांकां नैवेद्य जाता तो आनी मागीर थंय जाल्ले मागीर ते शालिग्राम वापस येता आनी तरी तांकां आनी काही सॅटिस्फॅक्शन जायनी तांकां मागीर लास्ट तुळस दिवन तांकां सॅटिस्फाय करून वापस त्या स्टेजार येता ती आनी थंय मागीर बसून तांगेले मागीर मध्यान आरती आनी बाकीची पुरा आरती सुरू जाता ते आमी तशी आमी हांगाय धर्मस्थळां पळयता ती थंय वैष्णव शिवाली पूज करता आसता ती पण तांणी त्या शालिग्रामाक सुरे पूज करून मागीर शिवाल पूज करता ती ह्या पुरा आमी पळयतात आनी मध्व संप्रदायान मध्वाचार्यान पुरा कडेन तांणी देवता गणाल पूज करची ना म्हणी पण देवता गणाल पूज करची फुडें शालिग्रामाल पूज करून मागीर ताजो महाप्रसाद त्या देवता गणाक दिव्य येता म्हणून तशी सांगला तरी त्या रितीर
मस्तू कडेन आमगेले साऊथ इंडियांतू आम्ही पळयतात की त्या मस्तुपुरा देवस्थानांतू शालिग्रामा पूजा मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून खंय गेल्यार खंयच्या देवस्थानाक गेल्यार आम्ही ती शालिग्रामा पूजा पळयतात. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. इतले लायक जावन त्या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले का. हरी बोल. कसले लास्ट चान्स आसा आनी कसले प्रश्न समजले निमगो येता. प्रश्न ना म्हणजे री आयची सेशन आमी हांगा कैद करता आसाची. प्रभूजी आनी खंयचे प्रश्न ना म्हण दिसता आसा तेंच्या सेशन आमी हांगा तुमगेले परमिशन आसा म्हणजे री पुरा बांधवांगेले परमिशन आसा म्हणजे री सेशन आमी कैद करता आसाची. येवचे 3 वारू आमगेले रामायण रामनवमी येता आसा ताजे विशय प्रवचन आसता आनी आमगेले 1 वर्स कंप्लीट जाता आसा भागवत पुराणाचे ह्या म्हयन्यांतू. तेंची तुमगेले आशिर्वादान आनीके मुखारसून मस्त बांधवांक कृष्ण भावना अमृताचे अशी वर्च्युअल प्लॅटफॉर्म मेळो म्हण मागून घेता आसाची. शिला प्रभुपादाला आशीर्वाद मागून घेता आसाची. आमगेले गुरु परंपरा पुरा तांगेले आशीर्वाद मागून घेता आसाची प्रभुजी. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. धन्यवाद आमका सेवा हेतू लाईल निमती. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. ग्रेस राधा कुंड प्रभुजी की शिला हरे प्रभु कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्याले परमिशनरी हांव सेशन वाइंड अप करता आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हात